गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. सो कशी आसात तुमी? हांव आसा सद्या आतां टॅरसाचेर. कित्याक म्हटल्यार हांवें हांगा मिरसांगी सुकत घातल्या, पळया तुमी. सो हे सगळे पावसाची तयारी, म्हणजे पावसान आमकां मिरसांग्यो मागीर वत येना न्ही, सो सुकत घालपाक मेळच्यो ना. कित्याक मिरसांग्यो हाडले की 1-2-3 वत तांकां लागचें पडटा, मागीर म्हणजे देठ काडून डब्यान भरून दवरपाच्यो. सो त्या खातीर हांवें ह्यो घातल्या हांगा. ह्यो 5 किलो आसा मिरसांग्यो सद्या हाडल्या हांवें. आमकां लागता न्ही, बिकॉज हुमण करतात, सो तेज्या खातीर आमकां मिरसांग्यो मातश्यो चड लागतात. सो आतां हांव हांगा रावला त्यो घालून, कित्याक हांगा न्ही कबुतरां येता आनी कबुतरां येवन तांकां चोच मारतात. सो त्या खातीर हांव फक्त रावलां हांगा. सो मातशे वेळान हांव त्यो परत भरतलें आनी फाल्यां नाल्यार परवा परत घालतलें हांगा. सो आयचे सकाळचो म्हजो टायम हितूनच गेलो. जेवण केलां ऑलरेडी, लेप्यांचें हुमण. आज आमकां सांजचो बड्डे आसा, एक बड्डेक वचपाक जाय. सो त्या खातीर आज हें बेगीन करून हांव बेगीन करतलें सगळे तयारी, आनी मागीर आमी सांजची बड्डेक वतली. सो तुमकां मेळटा हांव परत, रावात म्हज्या बरोबर. फ्रेंड्स, मिरसांगे सुकत घातलेले काडले हांवें. वत लागलें मातशें, आनी ते मिरसांगे म्हणल्यार मातशें असो थसकोय लागता, म्हणजे ते तिखट आसता न्ही. मातशी थंडी जाल्ल्या भशेनूय जाली म्हाका, बिकॉज खूब शिको आयले म्हाका. सो आतां जेवलें विशाल आनी हांव. विशाल आयला, जेवलें आनी आतां कपडे घातले हांवें मशिनान, ते काडटा. सो हे सुकत घालपाक जाय कपडे म्हाका आतां. फ्रेंड्स, कपडे घालून जाले. आतां हांव रेडी जाता, कित्याक आमी वतात खंय तरी. सो फ्रेंड्स, आतां हांव रेडी जाता आनी मेळटा तुमकां परत, बिकॉज आमी आतां वतात गिफ्ट घेवपाक. सो सांजचो हांवें तुमकां सांगलेलो न्ही बड्डे आसा म्हणून. सो तो फर्स्ट बड्डे आसा विशालाच्या फ्रेंडाच्या चल्याचो. सो तेज्या खातीर कितें तरी गिफ्ट घेवपाक वता. सो हांव रेडी जाता आनी तुमकां मेळटा परत. रेडी जालें हांव आतां, आनी आमी आतां वतात. सो रावत म्हज्या बरोबर. स्कुटरीर वता आमी फ्रेंड्स, बिकॉज स्कुटरीर मातशें बेगीन पावता, नाल्यार ट्रॅफीक आसता म्हणून. फ्रेंड्स, आमी वचून येयली, गिफ्ट घेवन आयली. एक्चुली म्हाका थंय कांय शूट करपाक मेळना, बिकॉज आमी हांगसरल्यान भायर सरले न्ही तेन्ना विशालाक कितें तरी एक काम आशिल्लें. सो तेज्या खातीर थंय मातसो वेळ गेलो. मागीर आमी फास्ट गिफ्ट घेतलें आनी चड टायम काडूना आमी, कित्याक आमकां हांगा येवन पंप स्टार्ट करपाचो आशिल्लो. कित्याक आमचे सद्या पंप स्टार्ट करपाचो आमचो टर्न आसा. सो त्या खातीर आमकां तो पंप स्टार्ट करपाक जाय आशिल्लो, कित्याक आमकां आतां बड्डेक वचपाक जाय म्हणून. सो आमी गिफ्ट घेवन आयली, गिफ्ट रॅप बीन केलें हांगा, आनी आतां हांव रेडी जाता बड्डेक वचपाक. सो रेडी जावन मेळटा तुमकां परत. फ्रेंड्स, रेडी जाली आमी. आमी रेडी जाली, पळय आमी गिफ्ट आसा हातान. मागीर फूल फोटो काडटा. सो आमी आतां भायर सरल्या वचपाक बड्डेक. करते आए हैं करके. वेलकम टू अनिश फर्स्ट बर्थडे. हम लोग सेल्फी निकालेंगे, रुको, अच्छा नहीं आया वो. देवान जी आमकां पोटां दिला पळय, ताचो प्रयोग करून म्हज्या दुराक मारपाचें. हाऊ टू मेक इट? फिरोज, अभिजीत. विशाल गेम खेळपाक वता. लॅरॉय बीन आसा आनी आसा खूब जाण. 1 2 बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं. जरा जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए. Okay, now I will give you just the best dancer will win the prize. Now, music please. Action 1.
Action 3. Pump मारा. Cycle को pump. Big prize, big prize. Come on, follow Mickey, follow Mickey. फ्रेंड्स म्हणजे अनेक हे JCI फ्रेंड डायना सो म्हाका बर्थडेक मेळा ते म्हाका सो आनीक फ्रेंड आणि JCI फ्रेंड्स बाकीचे सगळे बुकट फ्रेंड्स म्हणजे सबस्क्रायबर्स तू सबस्क्राईब करा वायब्रंट वायब्रंट थँक्यू चलो बाय. फ्रेंड्स आमगेर आज कोण आयला पळय अन्वी आयला सो हे अनूप आयले चली तुमी आमी आंबोली गेल्ली त्या ब्लॉगान पयला आसतलें ताका मेळा आसतली सो ते आमगेर रावपाक आयला एक्चुली भैया फॉर सम वर्क पर्पज आउट ऑफ गोवा गेला आउट ऑफ स्टेशन सो ते ताच्या बरोबर आयला आमगेर कालूच आयला ना आज सकाळी आयला सकाळी सगळी गडबड जाली म्हणजे रांदपाक बीन टायम गेलो सो म्हणून हांवें इंट्रोड्यूस करुना सो आतां आमी भायर सरल्या वचपाक बिर्ला टेम्पलान हांगा नवीन बिर्ला टेम्पल ओपन जालां सो थंयच आमी वतात सो रावात म्हज्या बरोबर तुमकां दाखयता हो बिर्ला टेम्पल आमच्या हांगसर जालां तें. पावली आमी बिर्ला टेम्पलान आनी भायल्यांतल्यानूय इतलें सुंदर दिसता हें देवूळ सो आमी कोण कोण आयल्या हांव अन्वी श्रेया श्रवणीची मम्मी सिद्धी उर्वी आनी विशाल आसा. श्रवणी काम ना जरा इधर देखो जरा फेस यहाँ करना कोणच पहिना तुला वाव हांगा पळय काय बरे टायल्स बिल्स घातल्या झाडां बरी आसा तेंची न्ही झाडां रेड कार्पेटा वयल्यान वतले फ्रेंड्स पावली आमी हांगा देवळा कडेन विशालूय आसा हांगा आनी मेन म्हणजे उर्वीकूय हाडला सिद्धी आयला सो उर्वी बीन आयला सो दाखयता हांव तुमकां फुडें. पळय पळय श्रावणी स्लीपिंग मोड अरे पप्पाक घेतलात ना पप्पा सांग गर्दी खूप आसा आणि खूप वेगळ्या वेगळ्या प्लेसी वयल्यान लोक हांगा आयिल्ले आसा.
सुंदर पुढे पुढे देवळान बसपाक तुमच्या ना ते कित्याक आपल्याच्या बसप ना बिर्ला मंदिर खूप सुंदर असा फ्रेंड्स आणि हे मार्बलाचे देऊळ असा आणि हेजे जे मी कलाकृती पळयले न्ही तुमच्या खांब्याचेर बीन जाल्यार तुमी पळयत रावतली सो तुमी जर विजीट करूना जाल्यार डेफिनेटली विजीट करा हे देऊळ जुवारी नगर वास्कोन आसा आमी हांगा आतां मिस्टर DIY आयला ऑलवेज लो प्रायसीस जे नांव पळोवनूच तुमकां कळ्ळां आसतलें सो हें एक मॉल कायंड ऑफूय म्हटल्यार जाता जे न्यूली ओपन जालां सो आमी सगळीं जाण आतां हांगात आयल्या हां आनी हें आसा म्हणून कितें सांगलें हे उर्वी खंय तूं आज खंय खंय भोंवता हांगा वास्को भोंवता तूं वास्को भोंवता सगलो आवय करूं हांव इतलें पडलें जाण हांवें पळयल्या ती एका बायक घेतलो तें कितें जालें गो कितें पळयता तुमी होय बाय तू कितें घेता तू कितें घेता हांगा मामा भांजी टॉय घेवन खेळटात शानू हत्ती नाका ताका उर्वी तोंडान हाडटा पुरुषाक आज सामकें बरें भोंवता तें खंय खंय फ्रेंड्स आयली आमी वचून पुरो जालें सामकें पयलीं देवळान गेल्ली मागीर मिस्टर DIYन गेल्ली तो न्यू शोरूम ओपन जाला आनी आतां आयली घरा सामकें पुरो जालें आमी बसले आतां दोगी जाण पांय दुखले सामकें फ्रेंड्स आमी आतां खावपाक गेले आमी आनी हांव डेट वीथ आनी आमकां भूक लागली म्हणून आमी आतां खावपाक गेले सो खाता आनी मेळटा तुमकां परत फ्रेंड्स हांवें आनी आतां सुपरमार्केटान येयल्या सुपरमार्केटान आमकां कितें कितें घेवपाक जाय म्हणून मंथली सामान सो अन्वी आसा म्हाज्या बरोबर सो आतां म्हाका म्हयन्याचें सामान कितें आसा तें काडपाक जाय
सो मेळटा तुमकां काडटा आनी परत विशाल येतलो आतां तितल्या म्हणसून हांव काडटा कित्याक याद धरून धरून काडपाचें आसता लिस्टूय काडपाक विसरलें हांव सो हें काडटा आनी मेळटा तुमकां. फ्रेंड्स आमकां आतां शॉपिंग जालें आमचें सामान घेवन आनी आतां आमी खावपाक गेले आमकां भूक लागलें आमी हांगा डोसा खावपाक गेले विशाल आसा फाटल्यान सद्या इतल्या दिसांनी लिमका पिता काचेची बॉटल पयलीं पिताली आमी सो आमी आतां कितें मागयलां हांगा फक्त डोसा स्पेशल आमी चीज कॉर्न डोसा घेतला आनी चीज शेजवान डोसा सो लेट्स सी ट्राय करतली आतां आनी आतां खावून घेता. गॉश शख्स जो डोसा खाने आया है बैक करून चढ़ रहा नाका जरा फेस इधर करो. बेश्टे घेऊन भितर चल वचन हांवूय वचना भितर कित्या हां होय तर अलाउड नाही आहे फोन अलाउड नाही फोटो अलाउड. फ्रेंड्स हें उल्टा फुलटा म्युजियम आसा दाबोलीम सो थंय आमी गेल्लीं पण अनफॉर्च्युनेटली थंय विडियो शूटिंग अलाउड नाशिल्ली सो आमी फोटोज काडले सो तुमच्या बरोबर हांव शेअर करता ते फोटोज आनी हेजी एंट्री फी आशिल्ली आय गेस 300 रुपीज पर हेड